सगळ्यांचें स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदां हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पत्रकार बंधू आनी आयोजन समितीचे सगळे वांगडी हांचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. आज आमी लोकोत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्याक आसात आनी ताजी रितसर माहिती सगळ्यांक मेळची म्हणून आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आदर्श लोकसंघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या जोड पालवान तशेंच ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाच्या माध्यमांतल्यान आमी 25वा लोकोत्सव साजरो करतात. अशा वेळाचेर आज पूर्ण माहिती आमकां दिवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना की लोकोत्सवाचो मेन जो हेतू आसा ग्रामीण संस्कृतीचें, ग्रामीण परंपराचें, ग्रामीण स्वभावाचें दर्शन गोवाभर देशभर जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमच्या ग्रामीण संस्कृतीचें जे विविध पैलू आसा ते पैलू लोकां समोर येवचे म्हणून आमी लोकोत्सवाचें आयोजन फाटलीं गेली 24 वर्सां करता आनी आतां तें 25वें वर्स आमी आयोजन करता आसतना की लोकोत्सवाचो रौप्य महोत्सवी समारंभ जे आसा न्ही आमी ह्या वेळाचेर साजरो करता. आनी करता आसतनाच की आमी म्हणजे 3 दीस आसले जरी 5 दिसाचो पयले दीस आमी 2 दीस वुमन एम्पावरमेंट आनी यूथ एम्पावरमेंट 7 तारखेर फाल्यां आमी महिलां खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजीत करता आनी दुसरे दीस युथा खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजन करता आनी त्या नंतर 9, 10, 11 रितसर जे आसा लोकोत्सवाचे सगळे कन्सेप्ट जे आसा ते दवरता आमी दवरता आनी ताजे मदें आमी खेल महोत्सव आदिवासी खेल महोत्सव आयोजन करता आसतना की जे पारंपारीक खेळ मातीशी संबंदीत आशिल्ले खेळ जे कबड्डी आसतले, व्हॉलीबॉल आसतलो, खो खो आसतले, त्याच बरोबर जे पारंपारीक जे ट्रेडिशनल खेळ आसा विटी दांडू, लगोऱ्यो, मिलांनी किंवा टग ऑफ वॉर अशा तरेचे खेळाचें आयोजन जे आसा ते राज्य तळाचेर व्हरता आनी त्याच बरोबर ताका जोडूनच आमी की एक न्ही की धांवपाची स्पर्धा रोड रेस स्पर्धा जी सकाळी आयोजन केली वता. अशा तरेचे म्हणजे 3 दिसांच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी की पूर्ण ग्रामीण जे खाद्यपदार्थ आसात की अनेक प्रकारचे फळफळावळ आसात ताजी दालनां लागतली आनी त्या वखदांची दालनां लागतली. विशेष करून आमी जे एडवेंचर एक्टिविटी आसा ते ताजें आयोजन करतले आनी ह्या हातूंत की शालेय पातळीचेर स्पर्धाचें आयोजन करता आसतनाच की आंतरराज्यीय जे कलाकार आसा तांचें कलेचें हांगा सादरीकरण जातलें आनी त्याच बरोबर गोंयांतले जे प्रमुख कलाकार आसा तांचें हांगा सादरीकरण जातलें. एक प्रकारची जी कलेची जुगलबंदी म्हणजे भायल्या राज्यांची आनी गोंयांतली एक प्रकारची हाजो एक आमकां सुंदर असो मेळ ह्या सगळ्या गजालींत आमकां घालतले आनी तो ताजें 3 दिसांक आयोजन जातलें. आनी त्याच बरोबर वेगवेगळ्या सर्तीच्यो जे आयोजन आमी करता म्हणजे स्कूल लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर, कॉलेज लेवलाचेर पयल्या दिसाचें आयोजनाचो पयल्या दिसाचेर रिजल्ट जातलो आनी ताजो समारोप जातलो. दुसऱ्या दिसाचें आयोजन जातलें आनी त्या दुसऱ्या दिसाचें म्हणजे ताजे त्या दिसा समारोप जातलो आनी तिसऱ्या दिसाचो समारोप तिसऱ्या दिसा जातलो. करता आसतना आमी जे 3 दिसांक वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाता. पयल्या दिसाक आमकां उद्घाटक म्हणून जे आसा न्ही छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आनी तशेंच आंध्र प्रदेशाकून जे आसा न्ही माधवी लता ह्यो आमकां मुख्य अतिथी म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. दुसऱ्या दिसाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आदल्यो आरोग्य मंत्री भारत सरकाराच्यो भारती पवार ज्यो आसा त्यो उपस्थित आसल्यो तांचे उपस्थित हो समारंभ जातलो. आनी त्याच बरोबर तिसऱ्या दिसाक आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ तशेंच आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. सदानंद शेट तानवडे उपस्थित आसले. त्याच बरोबर पयल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या दिसाक गोंय राज्याचे विविध आमचे जे मंत्री आसतले, आमदार आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले, पंच, सरपंच हांकांय आमी निमंत्रण दितात. तांचो ह्या सगळ्या गोश्टी आस्पाव आसतलो. त्यामुळे सगळ्यांक विनंती आसा की ह्या सगळ्या जो
दर वर्साक आमकां मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सगळ्या संपूर्ण गोंयभरच्या लोकां कडल्यान मेळटा आनी ह्याय वर्साक आमकां मोठ्या स्वरूपात मेळचो आनी आमचें रोवपी महोत्सवी वर्स मोठ्या दबाज्यान साजरे करपा खातीर तुमी आमकां सहकार्य करचें. ते करता आसतना आमी ह्या वर्साक एक संकल्प घेतलो आसा तो म्हणजे की आदर्श गांवाचे की जे पारंपारीक जी गोश्टी आसा ज्यो एखादो कुंभार आसतलो मेस्त आसतलो हांची दालनां उबी करपाच्या म्हणच्यान ह्या वर्सांतल्यान आमी प्रारंभ केलो आसा 25व्या वर्सांतल्यान आनी तातूंतल्यान आमकां फुडें आमकां ही दालनां सगळीं उबी करून आसा की त्या दालनाच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण ग्रामीण भागांतलें लोकजीवन जें आसा न्ही ह्या आदर्श गांवांक आमी मांडून लोकां समोर दवरपाचें अशें करूंचे प्रयत्न करता. त्यामुळे फाटलीं 25 वर्सां आतां आमी हो विशय मांडटा आनी हो विशय मांडटा आसतना तुमी गोंयभरांतल्या लोकांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. प्रेस माध्यमांतल्यान आमचो विशय आमचो विचार जो आसा तो तुमी लोकां समोर दवरता. त्यामुळे अशाच प्रकारचें सहकार्य प्रेस माध्यमांत तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत आसा आनी त्याच बरोबर ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमी संपूर्ण गोंयच्या जे वेलविशर आसात चिंतक आसा तांणी मोठ्या संख्येन येवचें आनी ह्या सगळ्या कलाकारांक जे आयोजन समितीचे सगळे वांगडी आसा आमचे की तांकां शाबासकी दिवची अशी विनंती करता. लास्ट टायम जेन्ना लोकोत्सव फिक्स केलो तेन्ना प्रेसिडेंटूय आपोवपा आसले न्हू. आतां इन्विटेशन एक्शन केल्लें आमी त्या वेळाचेर कितें जालें आमी प्रेसिडेंटान म्हाका येता म्हण सांगिल्लें की आमकां झेडपी इलेक्शन म्हणजे 2दां पोस्टपोन करपाक पयलीं आशिल्लो झेडपी इलेक्शन फुडें व्हरतले अशें म्हणून जे आसा आमी 13 तारखेक फिक्स केल्लो तो मागीर परत PM येता म्हणून तो 20 तारखेक व्हेलें आनी त्यामुळे ते सगळें पोस्टपोन जायत गेलें आनी त्यामुळे तुवें 18 तारखेक येवन 19 तारखेक उद्घाटना येवप अशें ठरलेलें तरी आसून तें मागीर तें परत चेंज जायत आसा न्ही तिजें शेड्यूल चेंज जात गेलें. त्यामुळे ह्या वर्साच्या बदलाक आमकां फुडल्या वर्साक येता अशें तरेन तेणें आमकां संदेश दिल्लो आसा. एक आमी पळयलें आसा की समजा हुबळी गेले आसत जर जायत न्ही ती उत्सव गार्डन आसा आनी म्हाका हांगा कोल्हापूर गेले आसत जर जायत न्ही कणेरी मठ आसा. अशे बऱ्याच कडेचे ती अशे तरेचे उद्यानां तांणी डेवलप केल्ले आसा. त्यामुळे आदर्श गांवांक आमकां दर वर्साक ते परत करपाक पडचें न्ही म्हणजे त्यामुळे एक सेटअप तयार केला आसत जर जायत न्ही तातूंत एक कुंभार आसा. कुंभाराची मूर्ती आनी कुंभार जे करता ते कुंभाराचें घर एक मेस्ताचें घर अशें विविध जें आसा न्ही ग्रामीण लोकजिवनाच्या आदाराचेर ज्या प्रकारच्यो जे 12 बलुतेर म्हणा बाकी सगळें करतालो आसा की ताजें एक घर आसचें असो प्रयत्न आमी केला. ताजें स्ट्रक्चर आतां उबी केलें आसा. ताका बाकी सगळें तें करपाक सादारणशें एक 6 म्हयने किंवा 8 म्हयने वचूंक शकता. त्यामुळे स्ट्रक्चर उबी केलां तें फुडलें फेजींग जें आसा न्ही तें सगळ्या प्रकारचे पुतळे आनी बाकी सगळें तें उबी जाता. ह्या वर्सा आसा म्हणजे फाटल्या वर्साक जितले कार्यक्रम आसा तातूंत खंयचेच आमी काटछाट करूना की तातूंत मदें म्हणजे शालेय स्पर्धा आमी हाज्यो स्पर्धा घेता आसा तातूंत एक भाग आसा न्ही सायंटिफीक एटिट्यूड भुरग्यांक तयार जावचो म्हणजे सायन्स प्रोजेक्टाचें एक्झिबिशन थंय करता आनी मोठे प्रमाणे ताका सहकार्य सगळ्या शाळांच्यान बाकी कडेन आसता. लास्ट टायम जाल्लें जेन्ना की आतां न्यू कितें आसतलें न्यू म्हणजे तातूंत पॉलिश करपाचें म्हणजे फाटले तातूंत ज्यो त्रुटी लक्षांत धरून ज्यो आसा त्यो कश्यो बऱ्यो जातल्यो. समजा फाटल्या वर्साक जर पार्टिसिपेशन कमी आशिल्लें जाल्यार ह्या वर्साची बाबा ती फूल दीस एंगेज जावपा खातीर पार्टिसिपेशन कशें जावपा येता बरी स्पर्धा कशी जावपा येता की ताजेर आमी भर दिल्लो आसा. आनी त्यामुळे बरीच पयलीं आमी तयार केल्ली 3-4 म्हयने पयलीं तयार केल्ली आनी शाळांनी कॉन्टेक्ट करप बाकी सगळें म्हणजे तो एक भाग जालो. अंदू आमी म्हणजे हांव स्वता कला आनी सांस्कृतीक मंत्री आसल्या कारणान जे आसा की गोंयभरांत ते कलाकार जे आसा कोण कितले फेमस बरे आसा म्हणजे आमकां लक्षांत येता पयलीं वक्त तें लक्षांत येनाशिल्लें आनी त्यामुळे की आमी भायले मोठे व्हरून हाडटले त्यामुळे भायले आनी हांगचे अशे दोनूय जाणांचो मेळ घालपाचो प्रयत्न. म्हणजे हँडीक्राफ्टाचो दर वर्सा आसतलोच पण त्याच बरोबर विशेष म्हणटा तो दर दिसाक एक 11 जाणांचो आमी फेलिसिटेशन करता. ताजे लिस्टी आमी तुमकां दिता की जवळ जवळ आमी 35 जाणांचो फेलिसिटेशन 3 दिसांक करता. पयल्या दिसाक एक 11 दुसऱ्या 12 किंवा 13 अशें तरेन आसा की ते ह्या वयाचेर आमी पयल्याच फावटी की देश पातळीचे ज्या नामनेचे व्यक्ती आसा फ्रॉम केरळ आसतले बेंगलोर आसतले दिल्ली आसतले ओके अन्य राज्यांतल्यान आसतले तांचो आस्पाव केल्लो आसा. आनी त्यामुळे की ज्या लोकांक आमची आमची विचारधारा आसा ती राष्ट्रीय पातळीचेर कशा तरेन पावूं येता आनी त्या नामनेचे लोक जर आयले आसत जर जायत न्ही
जे तांच्या माध्यमांतल्यान एक प्रकारचे आदान प्रदान जावची ही अपेक्षा आसा. त्यामुळे ताजें रितसर जें आसा सगळी लिस्ट आसा न्ही तुमच्या समोर आमी प्रेसा समोर दवरता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.